नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोंकणी खबरापत्रात तुमकां सगळ्यांक येवकार. पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेशेल्स देशाच्या राष्ट्रीय दिसाच्या भांगरा सुवाळ्याक वांटेकार जावपा खातीर पावले. सेशेल्सात गार्ड ऑफ ऑनरान जाले स्वागत. एमएसएमई संवसारीक अर्थव्यवस्थेचे बळगे. संवसारीक एमएसएमई दिसा निमतान उपराष्ट्रपती सीपी राधाकृष्णन हांचे संबोधन. गुजरातात केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह हांणी भारत टॅक्सीचो केलो शुभारंभ. आधुनिक सुरक्षीत भौशीक येरादारी सेवेच्या दिकेन महत्वाचे पावल. थिवी रेल्वे स्थानकाच्या 1 आणि 2 प्लॅटफॉर्माचेर लिफ्ट सुविधेचे राज्यसभेचे वांगडी सदानंद शेट तानावडे हांचे हस्तुकी जाले उक्तावण. गोवा शिपयार्ड लिमिटेडान भारतीय कोस्ट गार्ड जहाज ICGS अक्षयचे जलावतरण केले. दर्या वाठारात भारताच्या आत्मनिर्भरतेचे आनीक एक घटमूट पावल. आता खबरो विस्तारान. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेशेल्सच्या राष्ट्रीय दिसाच्या भांगरा महोत्सवात मानाचे सोयरे म्हूण हाजीर रावपा खातीर 3 दिसांच्या भोवडेर सेशेल्स हांगा पावल्यात. प्रधानमंत्र्यांचे भव्य गार्ड ऑफ ऑनरान स्वागत जाले. तिरंगो हुबोवन भारत माता की जय अश्यो घोषणा दीत तांकां येवकार दिलो. प्रधानमंत्री हाचे आदी 2015 वर्सा सेशेल्साक गेल्ले. ह्या सुवाळ्यात भारतीय संरक्षण दळाचो एक पंगड भारतीय नौदळाच्या 2 जहाजां वांगडा वांटो घेतले. या भेटे वेळार प्रधानमंत्री मोदी सेशेल्साचे राष्ट्राध्यक्ष डॉक्टर पॅट्रिक हार्मनी हांचे कडेन चर्चा करतले. प्रधानमंत्री सेशेल्सच्या राष्ट्रीय सभेत उलोवप करतले आणि भारतीय समुदाया कडेन लेगीत संवाद साधतले. तशेंच परस्पर हिताच्या प्रादेशीक आणि आंतरराष्ट्रीय प्रश्नाचेर दोनूय देशांमदी विचारांचे दिवप घेवप जातले. सेशेल्सातले भारतीय उच्चायुक्त रोहित रथीश हांणी प्रधानमंत्र्यांच्या ह्या दौऱ्या वेळार जावपी वेगवेगळ्या कार्यावळींविषयी अधिक माहिती दिल्या. जैसे इनके एक वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर है जो हम ग्रांट में बनाएंगे अंडर दैट $175 मिलियन पैकेज. उसका शायद हम देख पाएंगे कि ये वर्चुअल ग्राउंड ब्रेकिंग भी होगा इस विजिट में. दूसरा, डिफेंस और सिक्योरिटी सेक्टर में हम आगे बढ़ेंगे. कैपेसिटी बिल्डिंग के बारे में बात करेंगे. हम इनके मैरिटाइम एसेट्स को अपग्रेड कैसे करें इसकी भी बातचीत होगा. संवसारभरात खंयच्याय अर्थव्यवस्थेचे बळगे हे ताच्या एमएसएमई क्षेत्रातल्या योगदानाचेर निंबून आसता अशें उपराष्ट्रपती सीपी राधाकृष्णन हांणी सांगले. आयज नवी दिल्लीत एमएसएमई दिसा निमतान आयोजीत केल्ले कार्यावळीत उपराष्ट्रपती उलयताले. भारतात हे क्षेत्र युवा उद्देजकांच्या धैर्याचे प्रतिनिधित्व करता. देशाच्या वट्ट निर्यातीतलो सुमार 50% वांटो ह्या क्षेत्रांतल्यान येता. 2047 मेरेन विकसीत भारताच्या प्रवासात एमएसएमई क्षेत्र मजबूत खामो थारतलो अशें उपराष्ट्रपती सीपी राधाकृष्णन हांणी ह्या वेळार उलयतना सांगला. In Bharat, the MSME are much more than an economic category alone. The MSME in Bharat, it represents the courage of a first generation entrepreneur, the resilience of countless small business, and have transformed the challenges into opportunities. This is what the real spirit of our MSME in Bharat. There is no single economy in the world. You take Japanese economy, American economy, Holland economy, or German economy, or UK economy. Every economy has grown because of the greatest contribution is from one single sector, that is MSME. 50% of Indian exports are from MSME because we are maintaining the quality. Every MSME should register themselves with the MSME ministry so the proper data will reach them
sector wise, industry wise. That will make MSME ministry to understand your problems, to understand your needs in a better way. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा हांणी आयज गुजरातात भारत टॅक्सी उपक्रमाचो शुभारंभ केलो. आधुनिक, सुरक्षीत आणि सुलभ भौशीक येरादारीचे दिकेन हे एक महत्वाचे पावल जावन आसा अशें ह्या वेळार संबोधित करतना केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा हांणी सांगले. ह्या कार्यावळीत ह्या नव्या टॅक्सी सेवेक लागून प्रवास करतल्यांक मेळपाच्या लाभाविशीं आणि टॅक्सी सेवेच्या खाशेलपणाविशीं चर्चा जाली. गुजरात राज्यांतल्या येरादारीची वेवस्था चड प्रभावी आणि डिजिटल करपा खातीर ह्या सेवेचे मोलाचे योगदान आसतले अशें केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा हांणी ह्या सुवाळ्यात उलयतना सांगले. सबसे पहला कारण, दूसरा सारथी का सम्मान हो, वो ऐप पर रजिस्ट्रेशन के लिए मोहताज नहीं है. आज मैं गर्व से कहता हूं, भारत टैक्सी के साथ जुड़े हुए 7 लाख साथी भारत टैक्सी के मालिक है, शेयर होल्डर. जब आप शेयर होल्डर बनते हो तो कंपनी अपनी आपकी बन जाती है, कोऑपरेटिव संस्था अपनी आपकी बन जाती है, और इसी के कारण सम्मान भी मिला, सुरक्षा भी मिली और समृद्धि भी मिलने वाली है. ये तीनों चीजों को समाहित करने के लिए भारत टैक्सी का विचार लाया गया. कर्नाटक सरकारान चालीक लायिल्ल्या गृहलक्ष्मी योजनेत मोठ्या प्रमाणात घाळपणा जाल्ल्याचे कॅग अहवालात मुखार आयला. ह्या अहवालाचेर विरोधी पक्ष भारतीय जनता पक्षान प्रश्नचिन्ह उपस्थित केला. ज्या नागरिकांकडेन बँक खाती नाशिल्ली तांच्या खात्यात गृहलक्ष्मी योजनेचे पयशे पावल्यात. लागीं 225 कोटी रुपयांचो घोटाळो फाटल्या 2 वर्सांत जाल्ल्याची माहिती आसा. मरण आयिल्ल्या लाभार्थ्यांच्या खात्यात लेगीत 2.88 लाख रुपया पावल्यात. मरण आयिल्ल्यांच्या खात्यात आतां मेरेन जमा जाल्ली रक्कम 116 कोटी इतली आसा. जाल्यार 77,376 लाभार्थ्यांची कांयच माहिती मेळना. सीएजीच्या अधिकाऱ्यांनी कर्नाटक सरकाराकडेन पत्र बरोवन स्पश्टीकरण मागिल्ले, पूण ताचेर कांयच स्पश्टीकरण सरकारान दिवना. भारतीय जनता पक्षान ह्या घाळपणाचेर खर टिका केल्या. कई लोगों को वो नहीं है, उनको अकाउंट में पैसा डाला है. सीएजी रिपोर्ट में ये सभी बाहर आया. इससे पहले हम प्रश्न पूछते रहा, वो आंसर नहीं करता था. Lakhs and lakhs of accounts have found to be fudged. So money has been received by those persons who are not entitled to get this pension. So Griha Lakshmi, unfortunately, though came with a good purpose, has been misused by this ruling party that is called Congress. सीएजी का रिपोर्ट, उसके अनुसार मैं आपको आंकड़े बताता हूं. 19,020 लोगों का मनी, महिला का मनी, 19,000 महिला का मनी एक अकाउंट को जा रहा है, सिर्फ एक अकाउंट को. वो कौन है? क्या मिनिस्टर है क्या? पता नहीं. गुजरात राज्य परिवहन मंडळान वेगाच्या आणि आरामदायी प्रवासा खातीर अहमदाबाद सावन दिल्ली मुंबय एक्सप्रेसवेचेर नव्या आरामदायी बशीची सेवा सुरू केल्या. ही सगळी सेवा वातानुकूलित आसा आणि ह्या प्रवासाच्या तिकेटीचो दर आता उणो केला. अहमदाबाद धोलेरा ह्या एक्सप्रेसवेचेर नवी बस सेवा सुरू करून प्रवाशांक थाकाय दिल्या. खूब सारी सर्विस है, ચોખ્ખાઈ બહુ સારી છે અને ખાસ તો એ છે કે એનું ભાડું લગભગ 40-50 રૂપિયા જેવું ઓછું બી કરેલું છે, એટલે મિડલ ક્લાસ વાળા બી જે છે એ બી આને બધા એફોર્ડ કરી શકે. ખૂબ સારી સેવા છે. खबरापत्रात आता घेऊया एक लहानसंच विसव. महीने का आखिरी रविवार जब बजते हैं सुबह के 11, एक साथ होता है पूरा देश सुनने मन की बात. मेरे प्यारे देशवासियों, नमस्कार. मन की बात में
आप सबका स्वागत है। यहाँ होती है मैं नहीं हम की बात, सामूहिकता की शक्ति के साथ मोदी जी के साथ देश का संवाद और जन जन से सीधा जुड़ाव। साथ आते हैं करोड़ों दिल और होती है देश के छोटे कस्बों गांव में उभरते इनोवेटिव आइडियाज की बात। अपनी सेवा से समाज बदलने में जुटे साइलेंट हीरोज की बात। भाषा और परंपरा, विज्ञान और विरासत की बात। विदेश में भारतीय संस्कृति की बात। अन्नदाता की मेहनत, नारी शक्ति की लगन, खेल का जज्बा, युवाओं की आकांक्षा, भारतीय श्वान से लेकर पेड़ और प्रकृति की बात, योग और आयुर्वेद से आरोग्य की बात, स्वच्छता से लेकर हर घर तिरंगा की बात। आत्मनिर्भर बनते, विकसित होते, विश्व बंधु भारत की बात, मन की बात, जिसमें है एक भाव, नेशन फर्स्ट, जहां हर कहानी बनती है किसी और के लिए हौसला। बात देश की, सबके मन की। मेरे लिए मन की बात ये एक कार्यक्रम नहीं है, मेरे लिए एक आस्था, पूजा, व्रत है। तभी तो रहता है इंतजार आए महीने का आखिरी रविवार और देश कहे चलो सुने मन की बात, आकाशवाणी और दूरदर्शन के नेटवर्क पर। विसवा उपरांत येवकार पळोवया मुखावेलो खबरो। कोंकण रेल्वे कॉर्पोरेशन लिमिटेडा वतीन थिवे रेल्वे स्थानकाचेर प्लॅटफॉर्म 1 आणि 2 लिफ्ट सेवा सुरू केल्या। राज्यसभेचे खासदार सदानंद शेट तानावडे, नुस्तेमार मंत्री निळकंठ हळर्णकार हांचे हस्तुकी ह्या सेवेचे लोकार्पण जाले। नव्यान सुरू केल्ल्या लिफ्ट सेवेचो प्रवासी, खासा करून ज्येष्ठ नागरिक आणि दिव्यांग व्यक्तींक लाव जातलो, तशेंच जड सामान व्हरपी प्रवाशांची लिफ्टीक लागून सोय जातली। रेल्वे स्थानकाचेर प्रवाशांक योग्य सुविधा मेळपाक जाय। रेल्वे सेवेत मोठ्या प्रमाणात सध्या बदल जाल्यात आणि प्रवाशांची गैरसोय जावची ना हाची सरकार दखल घेता, अशें ह्या वेळार उलयतना खासदार सदानंद शेट तानावडे हांणी सांगले। हांव बरेचदा पळयतालो आनी त्यामुळे एखादी सुविधा म्हणजे आमी पळयात, आमी जेन्ना विमानान वतात तेन्ना विमानान आमकां हांगाल्यान मुंबय वचपाक कदाचित 6000 7000 तिकीट खरेदी करची पडटा सिजनाक। रेल्वेची तिकीट सेम उरता, स्लीपर घेतल्यार 300-400 रुपया भितर मुंबय पावता आणि 3 टायर एसी घेतल्यार 900 रुपया कितरी पडटा आसले, 800-900 रुपया। सीजन जाला जाल्यार रेट सेम उरता, सुविधा सेम असतात आणि कोकण रेल्वे भितर जे जेवण मेळटा हे देशातल्या खंयच्याच रेल्वेन मेळना। कोकण रेल्वे हे सगळे करून सुद्धा एक बऱ्या तरेचे एम्युनिटीज प्रोवाइड करपाचे काम करता, म्हणजे बरे सुविधा, जास्तीत जास्त सुविधा कशे आमी दितले हे सदांच पळयतात आणि म्हणून त्यांच्यानी ठरवलें की हांगाल्यान पॅसेंजराक त्रास जावं जायना आणि म्हणून त्यांच्यानी लिफ्ट बसयल्या उपरांत त्या प्लॅटफॉर्मार देवलो जाल्यार हांगाल्यान डायरेक्ट वयल्यान हांगा देवपाक मेळटा, हांगाल्यान चडलो डायरेक्ट थंय वच। आणि त्यामुळे एम्युनिटीज जे आसात हे दिवपाचो प्रयत्न सदोदीत कोकण रेल्वे करत आसा आणि म्हणून आज आमी जर बदल पळयलो आसत, म्हणजे पयलीं आनी आज जर पळयलें, म्हणजे 2014 नंतर रेल्वेची परिस्थिती आनी आजची पळयली जाल्यार रेल्वेन प्रवास करप म्हणजे टेन्शन येतालो। भारत देशाची रेल्वे ही सेकंड लार्जेस्ट इलेक्ट्रिफाईड रेल्वे 96.4%। येणाऱ्या वर्सा भितर आमचो देश सुद्धा स्वित्झर्लंडाक इलेक्ट्रिफाईड जाता तशें आमी। सबंध देशभरात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या फुडारपणाखाला रेल्वे क्षेत्रात मोठी उदरगत जाल्या। नवे रेल्वे सेवा सद्याक सुरू जाल्यात, तशेंच रेल्वे स्थानकां आधुनिक जाल्या आणि बऱ्यो सोयी सुविधा उपलब्ध आसात, अशें मंत्री निळकंठ हळर्णकार हांणी सांगले। खुबसो डिफरन्स, कारण हांव पयलीं 2007 हांगा आमदार आसलो, आयज 2026 पळयता की कसो इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट जाला, कितकेशे ट्रेनी येता आनी ह्या सगळ्या ट्रेनींनी जर कोण प्रवास करता जाल्यार गरिबांचो गरीब प्रवास करता आनी वय सगळें जाता आसतना तेज्या बरोबर आमी पळयता की काही हेल्थ प्रॉब्लेम आसलेले, वयस्कर आसलेले, ह्या सगळ्या लोकांक जे तरेन त्रास जातात आनी आमी पळयता, हे सगळे लक्षात घेवन आमचे आदरणीय पंतप्रधान मोदीजी सबंद देशाचे जास्तीत जास्त एअरपोर्ट वाडयलेच,
म्हाका दिसता 67च्या जाग्यार 176 कितें तरी जालें. रेल्वे स्टेशनार कितलेशेच प्रमाणात अपग्रेड जाल्ले आसा. बऱ्यांचे बरें आदी आमी पळयताले की वॉशरूम्स आसूं किंवा उबे रावपाक सादारणचे मनीस आमकां दिसताले की वचोंक ना जाताले. आयज बऱ्यांचे बरे ऑफिसर रँक आसलेले ट्रेनीन येतात. एअरवेज कमी केल्या. हे दाखयता की डेव्हलपमेंट आनी हो डेव्हलपमेंट त्याच बरोबर जो बाकीचो एलायड आमचे सोयी आहा हे आमचे गोंय राज्याचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत यांच्या माध्यमान आणि डबल इंजिनाच्या माध्यमान आम्ही सगळं इन्फ्रास्ट्रक्चर पळयता. गोवा शिपयार्ड लिमिटेडान भारतीय कोस्ट गार्ड जहाज ICGS अक्षयचे जलावतरण केले. भारताच्या दर्यावेल्या आत्मनिर्भरताय प्रवासात हे आनीक एक व्हड पावल थारला. GSLान तयार केल्ले ICGS अक्षय हे राष्ट्राच्या दर्यावेल्या हिताची राखण करपा खातीर योगदान दितले. अर्थ मंत्रालयाची जोड सचिव परमा सेन हिणे ह्या वेळार ह्या जहाजाविशीं माहिती दिली. Our Coast Guard fleet, and it also marks a reaffirmation of our commitment to maritime security, national self-reliance, and the vision of Atmanirbhar Bharat. The creation of ICGS Akshay strengthens the operational capacity of Indian Coast Guard and also reflects its evolution into a dynamic, modern and responsive force. पासपोर्टाच्या प्रश्नाचेर MEAन दिल्ल्या स्पश्टीकरणाचेर केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू हांणी सांगले की ही एक स्टेटसाची गजाल आशिल्ल्यान MEAन ह्या प्रक्रियेविशीं माहिती दिल्या. नागरिकांकडेन पासपोर्ट आसपाक जाय, मात फकत पासपोर्टान नागरिकांचे नागरिकत्व सिद्ध जायना अशें मंत्री रिजिजू हांणी सांगले. स्टेटस का मामला है तो MEA की तरफ से जो बताया गया है वो एक प्रक्रिया को बताया. पासपोर्ट तो होना चाहिए, लेकिन पासपोर्ट अकेले से आपका जो नागरिकता है वो नहीं बताता है. उसके लिए और बियॉन्ड जो रिक्वायरमेंट है उसके बारे में बताया. जहाज बांधणेच्या मळार भारताक संवसारीक पावड्यार केंद्र करपाची मोख सरकारान दवरल्या अशें केंद्रीय बंदर, जहाज येरादारी आनी उदका मार्ग मंत्री सर्वानंद सोनोवाल हांणी सांगले. तांचे हस्तुकी काल पणजेत कॅप्टन ऑफ पोर्ट्सच्या नव्या टर्मिनल इमारतीचे उक्तावण जाले. मंत्रालया वरवीं गोंयांत मॅरिटायम क्षेत्रात केंद्र सरकार 2000 कोटींचे प्रकल्प चालीक लायतले अशी माहिती मंत्री सोनोवाल हांणी दिली. गोंया खातीर वॉटर मेट्रो प्रकल्प मंजूर करपाची प्रक्रिया पयल्या टप्प्यार आसा आनी ती मान्य जाल्या अशें मंत्री सोनोवाल हांणी सांगले. मजगती अंतर्गत जहाज कायदो 2021 ची कार्यवाही करपी गोंय हे पयले राज्य थारला. Metro project, which was earlier envisaged in a later phase, has now been brought into phase 1 implementation prior to. This is because Honorable Chief Minister a few days back visited Delhi and he requested me that Goa ko dena chahiye. I am pleased to note that Goa has emerged as a pioneer in several maritime reforms. Goa became the first state in the country to implement the Inland Vessel Act 2021. The proposed Goa Maritime Board, the Goa Shipbuilding and Ship Repair Policy, and the Comprehensive Maritime Master Plan reflect a clear and forward-looking vision for a state maritime future. 1,300 crores have been completed, while project exceeding 2,000 crores, including the redevelopment of the berth number 9, the Vasco Bay project with a new fishing harbour, capital dredging for deep draft berth, and a modern seafarer club under implementation. यानी कि हम 2000 करोड़ का प्रोजेक्ट गोवा में ला रहा है. मुर्मुगांव पोर्ट has also earned the distinction of being India's first green port. देश का पहला ग्रीन पोर्ट बना. माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमें यही निर्देश दी. To achieve blue economy, we have to promote green transport.
कॅप्टन ऑफ पोर्ट्साची ही नवी इमारत गोयच्या दर्या प्रवासात आनीक एक भर घालतली. उदका मार्ग जोडणी आणि आधुनिक नीलक्रांती अर्थव्यवस्थेच्या दिकेन राज्याक अधिक घटमूट करतली अशें मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी सांगले. त्यो न्हंयो आतां गोंयचें भविश्य घडयतली. म्हणजे फाटल्या 12 वर्साच्या कार्यकाळात तुमी जर पळयत जाल्यार जो सपोर्ट आमकां केंद्रा कडल्यान फ्रॉम द कॅप्टन ऑफ पोर्ट मिनिस्ट्री आमी जेन्ना मागला फॉर द फ्लोटिंग जेटीज आसतले, फ्लोटिंग पंटून्स आसतले, ऑल द सपोर्ट वी गॉट. म्हणून तर आमी ऑलरेडी पणजेत फ्लोटिंग जेटी अवेलेबल करून दिल्या. ओल्ड गोवा हांगासर आमी फ्लोटिंग जेटी अवेलेबल करून दिल्या. इन फ्युचर इनलँड वॉटरवेज डेव्हलप करपाक, मरीन सेफ्टी सिस्टम डेव्हलप करपा खातीर आणि सस्टेनेबल कोस्टल इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलप करपा खातीर, फेरी कनेक्टिविटी डेव्हलप करपाक, फिशरीज इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलप करपाक आणि मरीन टुरिझम डेव्हलप करपाक ह्या पद्दतीच्या इन्फ्रास्ट्रक्चराचो आमकां खूप मोठ्या प्रमाणात फायदो जातलो. शिवराज्याभिषेकाच्या परपवित्र प्रसंगार मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी धैर्यशील, दूरदर्शी फुडारपण आणि हिंदवी स्वराज्याचे संस्थापक छत्रपती शिवाजी महाराज हांकां आदरांजली ओपली. ह्या दिसा निमतान मुखेलमंत्र्यांनी सगळ्यांक परबी भेटयल्या. शिवराज्य अभिषेक के आज के इस अवसर पर साकली में शिवपुतवे के नज़दीक शिवराज्य अभिषेक मनाया जा रहा है. मैं सबसे पहले सभी लोगों को शिवराज्य अभिषेक दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं. आज जिस तरह से रायगढ़ में शिवराज्य उत्सव मनाया जा रहा है उसी तरह से हर शिवाजी महाराज के स्टैचू के यहाँ पे शिवराज्य अभिषेक उसी उत्साह के साथ मनाया जा रहा है. हसापूर चांदेलच्या पंचायत सभाघरात प्रवीण नार्लेकार हांची लोकसंवाद ही कार्यावळ जाली. ह्या वेळार तोरशे जिल्लो पंचायत वांगडी राघोबा कांबळी, सरपंच बाळा शेटकार आणि हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले. ह्या वेळार तळेकवार खात्यांचे अधिकारी लेगीत हाजीर आशिल्ले. नागरिकांनी आपल्या गावातल्या समस्यांचेर प्रश्न उपस्थित करून ह्यो समस्या सुटाव्यो करपा खातीर आमदाराकडेन मागले. आमदार प्रवीण नार्लेकार हांणी ह्यो समस्या सुटाव्यो करपाचे निर्देश अधिकाऱ्यांक दिल्यात. तुमकां कितें प्रॉब्लम्स आहा ते एज फास्ट सॉल्व करपाक, कित्याक चडशे आयज सांगलेले आहा कितें सरपंचा कडेन गेले जाल्यार ते प्रॉब्लम्स सॉल्व जायना. जाल्यार हांवें तुमकां सांगलेलें आहा तुमी डायरेक्ट म्हाज्या कडेन येवचें. कित्याक सटन गोश्टी आसता ते सरपंचा कडेन जायना जाल्यार म्हाज्या कडेन येवचें, ते प्रॉब्लम हांव सॉल्व करून दिता म्हणून सांगला तुमकां. आनी ऑलरेडी तुमकां स्कुलान सांगला ते फॅन की तुमकां हांव न्यू फॅन धाडून दिता थंयसर ते फॅन घाला. प्लस तुमचे टॉयलेटाचे प्रॉब्लम आहा, टॉयलेट तुमकां तो लॉक ताका मारनाका म्हणून सांगता. तशेंच लोकांचे खुबशे आमचे WRDचे प्रॉब्लम्स आहा, ते WRDचे प्रॉब्लम्स एज फास्ट हांव ते सॉल्व करून दिता. तशेंच लायटीचे म्हाका दिसता थोडेशे प्रॉब्लम्स उरल्या ते बी आतां एज फास्ट ते सॉल्व जातले. आनी कोणाचे कितें प्रॉब्लम्स आहा जाल्यार तुमी पर्सनली म्हाज्या कडेन येवचे आनी तुमचे प्रॉब्लम्स कितें आहा ते सॉल्व करून घेवचे. 7व्या UMAI राष्ट्रीय युवा मुआथाय सर्तीत पेडणेच्या 7 भुरग्यांनी भांगरा पदक आणि रुप्या पदक मेळून गोयचे नाव राष्ट्रीय स्तराचेर परजळीत केले. ह्या भुरग्यांचो भोवमान आदले उपमुखेलमंत्री मनोहर आजगावकार हांचे हस्तुकी जाले. सुरभी ठाकूर, दीप नायक, सुनैना पेडणेकार हांणी भांगरा पदक मेळयले जाल्यार सुरवी शिरोडकार आणि व्योम कळंगुटकार हांणी रुप्या पदक जोडले. ह्या वेळार मनोहर आजगावकार हांणी तांकां परबी भेटयली. आमचे भुरगे पार्टिसिपेट जावन आज वेचून हाडटा. आज खूब खोशी भोगता की हांवें पयले सुवातेर हांव तेंचे सगळ्यांचे अभिनंदन करता की हांकां गोल्ड मेडल आनी सिल्वर मेडल मेळ्ळें. आनी हेजें श्रेय म्हणटा तें तेंच्या पालकाक, मम्मी पापाक, तशेंच त्या PT टिचराक जो स्कुलान आहा तो तेंकां भुरग्यांक फुडें व्हरता. एक टायम आसलेलो स्पोर्ट्सान आमचे भुरगे खूब हुशार आसलेले पण शिक्षणान मातशें कमी आसलें. म्हणून आमच्या शाळेंनी जाता तितले शाळेंनी तसो पर्संटेज आमकां मेळनासलो पेडणे. पण जेन्ना हांव स्पोर्ट्स मंत्री जालो आनी स्पोर्ट्स पॉलिसी केली आनी स्पोर्ट्स पॉलिसी भितर तुमी जाणा आसतले की स्पोर्ट्स पॉलिसी करतना म्हाका खुबसो त्रास जालो, खुबशे ऑब्जेक्शन आयले. पण हांवें परवा करून हांवें स्पोर्ट्स पॉलिसी जायच नासा. आनी ह्या स्पोर्ट्स पॉलिसीच्या आदाराचेर तांकां ग्रांट्स मार्क्स मेळपाक लागले आनी स्पोर्ट्सा भितर आनी SSC मार्क्स घालून ते पास जावपाचे तांकां ग्रांट्स मार्क्स मेळपाक लागले. आनी एक व्हडली हें जाली की आमच्या अख्ख्या पेडणे तालुक्यान
रिजल्ट जो कमी लागता तो 100% रिजल्ट लागपाक लागलो ते मार्क्स आणि होच हांगाच न्ही तर अख्ख्या गोंयांत हेचो लाभ मेळ्ळो. गोयचे नामनेचे कवी आणि गझलकार दत्तप्रसाद जोग हांच्या सेगीत 24 वरां विश्वविक्रमी कविता सादरीकरणाच्या कार्यावळीक आयज सकाळी 10 वरांचेर आरंभ जालो. दत्तप्रसाद जोग हांणी बरयल्ल्या तरेकवार भाशांतल्या कवितांचे आणि गझलांचे सादरीकरण अखंडपणान 24 वरां जातले. समाजात आशिल्ल्या कलाकारांक दीनदयाळ शिक्षण संस्थेन माची प्रदान केल्या. 24 वरां काव्य सादरीकरण आणि ताचो विश्वविक्रम एक अविस्मरणीय गजाल जावन आसा अशें उक्तावण सुवाळ्याचे मुखेल सोयरे प्रेमेंद्र शेठ हांणी उलयतना सांगले. आज ह्या दिवचल महालान घेतलेलो आसा. आजचे हो अविस्मरणीय असो क्षण जो आमी केन्ना पळोवंक ना आणि अशा ह्या कार्यक्रमाक आमी सगळे जाण एकत्र जाल्ले आसा की एखाद्या एक सर्वसामान्य व्यक्तीक असो झळाळी दिवप हो कार्यक्रम त्यांच्यानी आयज राबयल्लो आसा. आज ह्या दत्तप्रसाद जोग ज्यांच्यानी आपल्या अथक प्रयत्नान शिक्षणान आपले जे संतुलन सगळे मेंटेन करून आपलो काम धंदो आपलो व्यवसाय आपली नोकरी समाज कार्य हे सगळे गोष्टीचं संतुलन धरून आज त्यांनी उत्तम तरेचो एक जो योग आमच्या भितर हाडलेलो आसा. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फाल्यां सकाळी 11 वरांचेर आकाशवाणीचेर जावपी मन की बात कार्यावळीत देश विदेशातल्या लोकांकडेन आपले विचार उक्तायतले. म्हयन्याळ्या रेडिओ कार्यावळीचो हो 135वो भाग आसतलो. आकाशवाणी आणि दूरदर्शनाच्या पुराय नेटवर्क, AIR न्यूज वेबसायट आणि न्यूज ऑन एअर मोबायल ॲपाचेर ही कार्यावळ प्रसारीत जातली. ह्या कार्यावळीचे थेट प्रसारण AIR न्यूज, DD न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय PMO आणि माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाच्या YouTube चॅनलाचेर लेगीत पळोवपाक मेळटले. आकाशवाणी हिंदी प्रसारणा उपरांत रोखडेच थळाव्या भाशांनी लेगीत ही कार्यावळ प्रसारीत करतली. संवसारीक फुटबॉल करंड सर्तीत फ्रांसान नॉर्वेचेर 4-1 अशे जैत मेळयले आणि संवसारीक करंड सर्तीत आपल्या वर्चस्वाची धार कायम आशिल्ल्याचे दाखोवन दिला. ऑस्मान डेम्बले हाणें गोलांची हॅट्रिक करून फ्रांसाक जैत मेळयले. नॉर्वेच्या फुटबॉल पंगडाक फकत एकूच गोल करप शक्य जालें. आता पळोवया आयचे तापमान. पणजे वेधशाळेन कळीत केला त्या प्रमाण आयचे चडांत चड तापमान 33°C जाल्यार उण्यांत उणें तापमान 23.8°C इतले नोंद जाला. आणि आता खबरो सोंपोवच्या आदी परतून एक फावट आयच्यो मुखेल खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेशेल्स देशाच्या राष्ट्रीय दिसाच्या भांगरा सुवाळ्यात वांटेकार जावपा खातीर पावले. सेशेल्सात गार्ड ऑफ ऑनरान जाले स्वागत. MSME संवसारीक अर्थव्यवस्थेचे बळगे. संवसारीक MSME दिसा निमतान उपराष्ट्रपती CP राधाकृष्णन हांचे संबोधन. गुजरातात केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा हांणी भारत टॅक्सीचो केलो शुभारंभ. आधुनिक सुरक्षीत भौशीक येरादारी सेवेच्या दिकेन महत्वाचे पावल. थिवी रेल्वे स्थानकाच्या 1 आणि 2 प्लॅटफॉर्माचेर लिफ्ट सुविधेचे राज्यसभा वांगडी सदानंद शेठ तानावडे हांच्या हस्तुकी जाले उक्तावण. गोवा शिपयार्ड लिमिटेडान भारतीय कोस्ट गार्ड जहाज ICGS अक्षयचे केले जलावतरण. दर्या वाठारात भारताच्या आत्मनिर्भरतेचे आनीक एक घटमूट पावल. आणि इतल्यान हे खबरापत्र हांगाच सोंपता. परत मेळुया फाल्यां सांजे 4 वरांच्या खबरापत्रात. नमस्कार.